तिका गोंयभर मामीच म्हूण पाचारताले. गोंयची खडेगाठ सामाजीक वावुरपी आनी राजकारणी व्हिक्टोरिया फेर्नांडीस पिरायेच्या 85 वर्सांचेर शेनवारा फांतोडेर हो संवसार सोडून गेली. 4 फावटी आमदार जाल्ली मामी मदीं मंत्री जाल्ली आनी उपरांत विधानसभेची उपसभापती. पूण तळागाळांतल्या लोकां खातीर झगडपी सामाजीक वावुरपी म्हणूनच तिची आमकां तुमकां चड वळख. सोमारा 4 वरांचेर तिचेर निमणे संस्कार जातले. तरणाटी आसतना काजार जावन कुट्टरीच्यान सांताक्रूज आयली तेन्ना सावन गोंयच्या वेगवेगळ्या सामाजीक चळवळींनी ते वांटो घेत आशिल्ली. 1977 वर्सा आणीबाणी येतकर ती जनता पार्टींत गेली. पूण गोंयच्या विधानसभेंत पावपाक मात तिका 1994 मेरेन वाट पळोवची पडली. पयलीं अपक्ष म्हूण वेंचून आयिल्ली व्हिक्टोरिया मामी उपरांत काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर आनीक 3 फावटी वेंचून येयली. ते मजगतीं 1990 वर्सा गुंडगिरीच्या आरोपा खाला तिका कॉफे पसा लावन आग्वाद जेलांतय घाल्ली. व्हिक्टोरिया 2 फावटी मंत्री आनी 1 फावट उपसभापती आशिल्ली. पयले खेपे मंत्री जाली ती लुईजीन फालुरोच्या मंत्रिमंडळांत 1988च्या डिसेंबरांत. उपरांत 24 नोव्हेंबर 1999 ह्या दिसा फ्रांसीस सार्दिनाच्या मुखेलपणा खाला तिणेंय काँग्रेस सोडली आनी भाजपाच्या तेंक्यान जाल्ल्या सरकारांत ती परत मंत्री जाली. ह्या काळांत तिणें शेती, नुस्तेमारी, पर्यटन तशेंच बायलां आनी भुरगे हीं खातीं सांबाळ्ळीं. प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसतना ती उपसभापती जाली. पूण तिचो सगळ्यांत व्हडलो वांटो आसलेलो तो ओपिनियन पोलाच्या चळवळींत. तेन्ना महाराष्ट्रीय बायल जावन ती एकटीच पेडणें गेल्ली आनी गोंय महाराष्ट्रांत घालपाक तेंको दिनाकात म्हूण पेडणेकारांक विनवून आयलेली. 1966-67च्या त्या तेंपावेलो तितलोच खडेगांठ फुडारी एडवोकेट उदय भेंब्रे तिचेर कितें म्हणटा तें पळयात. म्हजे यादी प्रमाण पयलो तिजो वांटो आनी योगदान आसा तें ओपिनियन पोला वेळार जाल्ले प्रचार मोहिमेंत. तेन्ना ती पेडणे पर्यंत पावल्या. पेडणेकान्न जावन लोकां मदीं भोंवून तिणें विलिनीकरणांतल्यान जें लुकसाण जावं येता तें लोकांक पटोवन दिलां. मागीर एक मोठें सत्याग्रह पर्व जालां तें कावन्सील ऑफ एक्शन ह्या कमिटी तर्फे. हाका व्हडलीशी प्रसिद्धी आज मेळना, पूण त्या वेळार महाराष्ट्रवादी गोमंतक सरकारान महाराष्ट्रांतल्यान डेप्युटेशनिस्ट हाडपाचें धोरण आपणायिल्लें. त्या धोरणाक गोंयांत विरोध जातालो आनी त्या खातीर तें धोरण बंद करचें आनी सरकारच सत्ते वयल्यान देंवचें ह्या खातीर रविंद्रबाब केळेकार आनी तांच्या सांगात्यांनी कावन्सील ऑफ एक्शन नांवान एक मोठी सत्याग्रह चळवळ सुरू केल्ली. दर दिसा सत्याग्रह जातालो. पोलीस लोकांक व्हरून पोलीस लॉकअपांत दवरताले आनी अशे रितीन तें चल्लें. पूण तें आंदोलन फळादीक जावंक पावलें ना. मागीरचें जें चड म्हत्वाचें आनी जातूंत मामीचो सहभाग खूब मोठो आसा तें आंदोलन म्हळ्यार राजभास आंदोलन. ह्या राजभास आंदोलनान तिणें सामकें रात दीस म्हणटा तशें स्वताक सामकें ओपून दिल्लें. लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान मामीचें जें कार्य आसा तें नदरेन भरप सारकें जालें ना. पूण संघर्श करतना एका विशिश्ट तत्वाचेर निश्ठ दवरून कितले मेरेन त्याग करचो हें मामी कडल्यान शिकपा सारकें आसा. आनीक ते खातीर आमच्या सगळ्यांची आर्गां तिका पावतात. व्हिक्टोरिया मामी सगळ्याच राजकारण्यां मदीं लोकप्रिय आसलेली. तत्वांचेर केल्लो विरोध केन्नाच तिणें वैयक्तीक पावंड्यार येवंक दिलो ना. दर वर्सा जातल्या आमदारांच्या विधिकार दिसा तर ती निर्मला सावंत आनी शंभूभाऊ बांदेकरा वांगडा विनोदी नाटकांय सादर करताली. आदिलशाह पॅलेसीन जी विधानसभा आशिल्ली त्या विधानसभेंतय मामी म्हजी सहकारी आशिल्ली. नवे विधानसभेंतय म्हजी सहकारी आशिल्ली आनी हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जालो त्या वेळाचेरय ती म्हजे बरोबर आशिल्ली. त्या वेळार शी वॉज ए बॉर्न फायटर हू फॉट फॉर द डावनट्रोडन. म्हणजे बारीक मनशां खातीर सदांच उबी राविल्ली अशी बायल मनीस. हांवें ह्या हातूंतल्यान तिका पळयल्या. गरिबाची लिडर अशी आज आमच्या भितरल्यान गेल्या. म्हाका दिसता गोंय राज्या खातीर तिणें केल्लें योगदान कोण विसरपाक शकपाना. शिक्षकांचे प्रश्न जावं, राखणकारांचे प्रश्न जावं, भाजीवाल्यांचे प्रश्न जावं, फळवाल्यांचे प्रश्न जावं, जे प्रश्न तिच्या मुखार आयले, जे प्रश्न घेऊन लोक तिच्याकडे आयले
त्या खातीर ती रस्त्यार आयली आनी आपल्या परी तेणी त्या लोकांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. एक म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे ती बऱ्या पैकी नाट्य रसीक तर आसलीच पण नाट्य कलाकारूय आसली. आणि ज्या वेळार आमच्या गोवा लेजिस्लेचर फोरमान 18 वर्सां पयलीं एक करमणुकीचो कार्यक्रम करचो केलो त्या वेळार तिणें सक्रीय सहभाग घेतलो. आणि प्रत्येक फावटी हांव हिरो म्हणजे बाप्पा आणि मामी हिरोईन म्हणजे कोणाची मावशी, कोणाची आई, कोणाची मां, कोणाची आंटी अशें जावन तिणी तो रोल शेवट पर्यंत निभयलो. आमचे सदांच रायटर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर म्हणटा ती आमची निर्मला सावंत आशिल्ली. तिणे 8 दिसां पयलीं म्हाका फोन केलो की शंभू भाऊ आतां आमकां हें नाटक करपाक जाय. हांवें म्हटलें हांव एका पांयाचेर तयार आसा. तो म्हटलें तूं एका पांयाचेर तयार आसा खरो पण मामी आपल्या 2 पांयाचेर उबी रावंक शकना. कितें जालां तर ती म्हणली हॉस्पिटलांनी एडमीट आसा. बाबान म्हणजे रुडोल्फान त्याच्या पुतान म्हाका फोन केलो मामी तुका सोदता म्हणून. हांव समजलो की हॉस्पिटलान ना 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 म्हणून ती डिस्चार्ज जाली तूं सोदता. हांव निर्मला ताई घेवन त्यांच्या घरा कडेन गेलो. ते म्हणलो तुजें कितें आहा तें स्क्रिप्ट सगळें हाड आमी नाटक बसोवया. म्हणजे अशा पद्दतीन हॉस्पिटलांच्यान डिस्चार्ज घेवन भायर सरून आमी बऱ्या पैकी प्रत्येक वर्सा सारकें नाटक केलें. लोकांची वाहवाय मेळ्ळी. अशा प्रकारची मामी आसली. तळागाळांतल्या समाजाची जी आंदोलनां गोंयांत जालीं तेतूंत विक्टोरिया मामी आघाडेर आसलेली. मागीर जावं ते रेंदेर, रापणकार, शेतकार वा मिटकार. आनी ह्या सगळ्या आंदोलनां वांगडाच आमदार जातकीर तिचे वांगडा रावलो तो सांताक्रूजचो पूत आनी गोंयचो फाकीवंत शास्त्रज्ञ डॉक्टर नंदकुमार कामत. तेकाच लागून तिका आर्गां ओंपतना तेणें काळजांतल्या दुखांकय वाट करून दिली. माथानी आणि विक्टोरिया हांचे लागींचे संबंध हांवें पळयल्ले आसात. कित्याक रापणकाराच्या प्रस्नाचेर आमी विद्यार्थी संघटनेन आसतना एकठांय काम केल्लें. आनी 1977 वर्सा जेन्ना आमी 22 विद्यार्थी फुडाऱ्यांनी येवन अखिल गोवा विद्यार्थी संघटना म्हणजे 12 सप्टेंबर 1977 ह्या दिसा स्थापन केली. आज जवळ ह्या घटनेक जाली 42 वर्सां. जाल्यार त्या वेळाचेर विक्टोरिया फर्नांडीस आमकां सदांच आदार दिवपाक आनी प्रोत्साहन दिवपाक मुखार आसता. 16 नोव्हेंबर ह्या दिसा ती जैतिवंत जाल्ली. आनी ताज्या उपरांत 2012 मार्च पर्यंत जेन्ना ती निमाणी खेपेक आमदार आशिल्ली त्या सगळ्या विधानसभा सत्रांनी तिका हांवें तिच्या संपूर्ण विधानसभेच्या कामकाजांत मदत केल्ली आसा. मंत्री आसतना अवघ्या कांय दिसां भितर तिणें कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतिल्ले. खाजनाच्यो जमनी ज्यो आसात आमच्यो त्यांनी बांद जे फुटतात ताज्या विशीं 22 डिसेंबराक तिणें जो आदेश जो काडिल्लो तो सेक्रेटरी सुद्दां म्हणूंक लागले की असो आदेश हाजे पयलीं कोणेच काडूंक ना ही शेतां वाचोवपाक आनी हे बांद वाचोवपाक. आनी संपूर्ण सांताक्रूज मतदारसंघात 28 मिठागरां आशिल्लीं आनी थंयचे मीठ ब्रह्मदेशाक, केनियाक, टांझानियाक अशा देशांनी वतालें. आनी ताजेर जवळ शेकड्यांनी लोक पोट भरताले. ती बुडली सगळी तेन्ना ती जाग्यार घालपा खातीर 1988 पासून आमी बैठको घेतिल्ल्यो. आनी ताका लागून आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंटच्या हातून अहवालान बजेटान मिठकारां खातीर एक सरकारान स्कीम करून दवरिल्ली आसा. 60 वर्सां जालीं तेन्ना तिजो आशिर्वाद घेवपाक गेलो तेन्ना ती सामकी बरी नाशिल्ली घरान कालापुरा. तिणें म्हज्या फाटीचेर असो मोगान हात फिरयलो. म्हाका दिसता तो स्पर्श म्हाका केन्नाच विसरूंक जावचो ना. हांवें मामीच्या पांयांक हात लायलो आनी मामीक म्हळें की ह्या गोंयच्या फुडारा खातीर तुज्या आशिर्वादाची आमकां सगळे खूब खूब गरज आसा. आमची गोंयची एक आवय गेली. सांताक्रूजाच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चेवारी आनी श्यामचारी तशेंच मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत.